Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदन वाहिनी पळितशिले सक्कडमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू आम्ही मुडबिद्र लग्गी अशे मित्तबैलू मणलगाव अशे श्रीराम भजना मंदिरा दर्शन तुमका हे कार्यक्रम मुखेन करतसती. कार्यक्रमाक सक्कडंकय स्वागत. राम नाम ध्यान तेची कथन, राम नाम ध्यान तेची कथन. भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, दावनू येता कृपाळू. राम नाम ध्यान तेची कथन, राम नाम ध्यान तेची कथन. संत म्हणताती हे नाम मधुर, संत म्हणताती हे नाम मधुर, संत म्हणताती हे नाम मधुर. उच्चारू सुलभ म्हणूक हे नाम, उच्चारू सुलभ म्हणूक हे नाम. राम नाम ध्यान तेची कथन. भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, दावनू येता कृपाळू. राम नाम ध्यान तेची कथन, राम नाम ध्यान तेची कथन. भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम, भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम, भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम, भजन करा तुम्ही सदा. भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम. अंतकालार पावता आमका तो रघुरामू, अंतकालार पावता आमका तो रघुरामू. राम नाम ध्यान तेची कथन, राम नाम ध्यान तेची कथन. भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू, दावनू येता कृपाळू. राम नाम ध्यान, राम नाम ध्यान, राम नाम ध्यान तेची कथन. शुक्लांबरधं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. प्रथम जाऊन स्पंदन टीव्ही वीक्षकांका मित्तबेल श्रीराम भजना मंदिर हंगिल सर्व सदस्यले प्रणाम. ये मित्तबेल पेंटांतू
ಸುಮಾರು 1960 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಲಲೆ ಮಂದಿರ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕ मी म्हणतात भजने देव म्हणून सांगून अंग विराजमान जावन आशिल्ले देव वयर आमगेलो पट्टा देव जावन आशिल्लो सीतापती रामचंद्र लक्ष्मण सहित हनुमंत तशींची मध्य देव गोपाल कृष्ण आणि सकलचे देव जावन आशिल्लो महागणपती हांगा विशेष जावन चलता आसले म्हळ्यार भजने शनिवार जावता आसले भजन हांगा सुमार जाणांनी सेवे बंदिल्लो आसा तशीची वर्षावधी जावता आसले प्रतिश्ठोत्सव म्हळ्यार मंदिर जावन जल्लले एक उडगासाक जावता आसले वर्धंती प्रतिश्ठोत्सव भारी विजृंभणे जाता चंद्रमंडल रथारी देव गोपालकृष्ण देव तशेंची राम दोगांके आमी पेंटेक कट्ट्याक पूज जावन तशीची लालकी उत्सव त्या विजृंभणे बारल्याक पळत आसलेक त्या प्रति जनवरी मंथाचे एंड न्हय जाल्यार प्रारंभाचे फेब्रुवारी मंथाचे प्रारंभ त्या टायमार जावता आसले एक उत्सव आनी वर्धंती तशींची नोव्हेंबर जावता आसले 12 दिवसाचे मंगलोत्सव हांगा ते विशेष जावन आसा प्रति परगांवांचे हांगा येवन भजन करून तांगेले इश्टार्थ पूर्ण करून घेतिल्लो आसा तशी 12 दिवसाकय हांगा अन्नदान जाता दिसाक एक 2 की 3 मंडळ येवन तांगेले सेवा केलेलो आसा आनी 11 दीस तर नगर भजन आनी 12 दिवस मंगलोत्सव तशी रामनवमी उत्सवय चलता आनी भजन पूज आनी हे पुनर्प्रतिश्ठा जाल्ले दीस तेव्हा आता पल्ली चलता आसा विशेष अनेक असं म्हण सांगल्यार आमकां प्रारंभांतू आमी खाली भजन मात्र करून आशिल्लीं ती ताका कट्टड्यान ना आशिल्लें ताजे नंतर मंदिर निर्माण जालां त्या विशयार आमगेले रमेश नायक हे विशयार सांगतात ताजे इतिहासा बग्गे तितले मात्र न्हय हांगा आमी मागिल्ले आमकां सगळ्यांक गांवचे आशिल्ल्यांक GSB कुटुंबाक सगळ्यांकय भर जाल्लें आसा हाका नमगून आमी आसा ती श्रीरामचंद्राक आनी हाका रंगपुजे सेवे जाता तशी जी एक नमुने आमकां देवाल विशय सांगचे म्हळ्यार बारी खुशी विशय तशें न्हू आनी हे प्रोग्राम एका स्पॉन्सर जावन आशिल्ले देवगिरी टी तांकां आमी आभार जावन आसा ती अशी तांणी आनी मुखारय प्रत्येक GSBचे देवस्थानाचे न्हय मंदिराचे विशय साणसाण गांवां आशिल्ले विशय तांणी ते कळिताय दाखोवन 4 जाणां कळ्ळी तशी विशयार म्हाका बार संतोशा विशय तांकां ते तांगेले मॅनेजमेंटाक आयर भाग दिवन आमगेले सीतापती रामचंद्र तशींची गोपाल कृष्ण महागणपती सर्व रितीर तांकां आशिर्वाद करून बरेपण करो म्हूण सांगून हांव देवालयाद्रा मागतां जय श्रीराम.
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इतले वेळते तुम्ही मित्त बैलाशचे श्रीराम भजना मंदिरात दर्शन करता आशिल्लीं आता एक सान विराम घेऊया. Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आयची देवदर्शनांतू तुम्ही मित्त बैलाचे श्रीराम भजना मंदिर पळयता आशिल्लीं.
मुनि मनरंजन भव भय भंजन मुनि मनरंजन भव भय भंजन असुर निकंदन सीताराम बोलो पतित उदाहरण जग जन तारण पतित उदाहरण जग जन तारण नित्य निरंजन सीताराम बोलो दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन त्रैताप खंडन सीताराम बोलो जग सुख कारण जग जन पालन जग सुख कारण जग जन पालन जग सुख कारण जग जन पालन संतन जीवन सीताराम बोलो सत्य सनातन मंगल कारण सत्य सनातन मंगल कारण सत्य सनातन मंगल कारण सगुण निरंजन सीताराम बोलो राम जय जय राम 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 राम ही पावन अति मन भावन राम ही पावन अति मन भावन राम ही पावन अति मन भावन नर नारायण सीताराम बोलो राम जय जय राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मगे नाव मित्तबैल रमेश नायक हांव निवृत्त बँक उद्योगी आणि श्रीराम भजना मंदिर आणि मंडळीचे सक्रिय सदस्य आमगेले
श्रीराम ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ल्या गिरीधर नायक हांणी मंदिरा ಬಗ್ಗೆ सविस्तार जावन सांगलें. हें मंदिर कशें चोवन येयलें, आमगेली मंडळी केन्ना प्रारंभ जाल्ली हाचे ಬಗ್ಗೆ हांव स्पंदना TV ही वाहिनी मुखांतर तुमकां सकड ತಿಳಿಸೋಕೆ इच्छा करता. प्रथम जावन हे स्पंदना TVचे देवदर्शन म्हणून एक कार्यक्रम करून आमगेले GSB समाजाचे देवस्थान मंदिर हाजे ಬಗ್ಗೆ माहिती आणि महिमे देवदर्शना ಒಟ್ಟುई हे माहिती त्यांनी दिवचे प्रयत्न करता आसाची हे एक उत्तम ಬೆಳವಣಿಗೆ म्हणून हांव सांगूक इच्छा करता. मित्तबैल श्रीराम भजना मंडळी 1960 इसवींतू आमगेले मलगड्यान प्रारंभ केल्लें. आमगेलो हो सनो गांव मुडबिद्रे देखून 8 किलोमीटर दूर आसा बेळमांड रस्त्यार. हांगा आमगेले समाजाचे एक 7-8 घर म्हळ्यार एक 40-45 जन जाले. हे एक सान गांव सान जाल्यार हांगाचे देवभक्ती होडी त्या निमती 1960 इसवीन ಕೆಲವ आमगेले मलगड्यान हांगा मंडळी प्रारंभ केले. तेन्ना देखून हांगा भजना निरंतर जाता आसा. प्रारंभारी हांगा आमगेले देवा आराधन करच्याक एक शाश्वत कट्टड नाशिल्लें जाल्यार आमगेले सदस्यान तांगेले घरकडे तांगेले आंगडे ताका अवकाश करून भजना मंडळी निरंतर जाता आशिल्ली. प्रति शनिवारा हांगा भजने पूजा जाता. 1971 इसवींतू आमी प्रति वर्ष प्रकार आमी उಳ್ಳालांतू लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानाक भजने खातीर गेल्लेले आसाची. थंय एक देवालय आमकां एक आज्ञेकी देवालय करून आमकां प्राप्त जाल्लें. कसं म्हळ्यार थंय उಳ್ಳालांतू दर्शन आमी मंदिरांतू आमी भजन करूं वतना थंय दर्शन जाता आशिल्लें. ते देव प्रेरणे निमती कसं की ते देवस्थानांतू हे दर्शनांतू गोपाल कृष्ण देवाल मूर्ती आमगेलो मलगडो दिवंगत पुरुषोत्तम नायक हांगेले ಮತ್ತೆ अर्द वरनू ह्या वरनू तुमी तुमगेल्या गांवांत दवराची. तुमगेलो गांव पावन जाता नंदगोकुल करून दिता म्हूण सांगून एक अभय जाल्लेलो आसा. तशींच 1971 जाल्लेले 72 इसवींतू गांवचे परगांवचे जाणाले तनुमन दहन सहकार आनी विशेष जावन आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी हांगेले आशिर्वादा निमती 1972 एक भव्य दिव्य मंदिराचे हांगा निर्माण जाले. ताजे प्रतिष्ठापना कार्यक्रम आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी हांगेले दिव्य हस्तान जाले. आमगेले GSB समाजाक एक परंपरा कसं म्हळ्यार आमगेली स्वामी भक्ती होडी आमगेले हांगाचे लागींचे सांदीपिनी मठाचे श्री केमार स्वाम्यान सांगिल्लें आसा. GSB समाज सान जाल्यार आनी इतले अभिवृद्धी करचें कारण कसं जालें म्हळ्यार हांगेले स्वामेल वयर सांगेल भक्ती आनी स्वामेल हांकां मेळच्यो आशिर्वाद. इथं म्हळ्यार आमी सादारण देवा पांय पडटाना स्वामी देवा म्हणटाचे म्हळ्यार आमी देवाक सीधा मेळूं जायना स्वामेल मुखांतर मेळका. त्या निमती आमगेले स्वामेल अभय आमकां निरंतर आशिल्ले निमती हे एक GSB कम्युनिटी इतली अभिवृद्धी दिवच्याक साध्य जाला म्हणून आमगेले हे सांदीपिनी मठा गुरू केमार मठा स्वाम्यान सांगेलें आसा. हे सत्य म्हणून दिसता. तशींच 1972 जाल्लेले मंदिरा दिव्य मंदिरांतू तदनंतर निरंतर प्रतिवर्ष माघ शुद्धांतू म्हळ्यार साधारण जनवरी फेब्रुवारी म्हयन्यांतू हांगा प्रतिष्ठापना महोत्सव विजृंभणेर आमी आचरण करताची. त्या दिसो दनपारा महापुजा तशेंच सांजवाळा हांगा ललकी उत्सव जाता. ललकी उत्सवांतू गोपाल कृष्ण देव आनी श्रीरामचंद्र देवाक आमी पेटे सवारी करून रात्री महापूजा तदनंतर
सांस्कृतिक कार्यक्रम जावन तो दिवस आम्ही अति विजृंभणेर आचरण करताची. तशींच आमगेला अनेक विशेष कार्यक्रम कसं म्हळ्यार 12 दिसाचे भजना मंगलोत्सव तो आम्ही नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यांत 12 दिसाय विजृंभणेर आचरण करताची. त्या दिवसाक 2-3 मंडळी तशींच मंगलातेसो 7-8 मंडळी येवन आम्ही देवाक आराधने भजने रुपारी करता आसची. तशींच 1997 इस्वेंत आमगेले मंदिर निर्माण जालेले 25 वर्षाचे उडगासा खातीर आम्ही रजत महोत्सव म्हणून कार्यक्रम आम्ही केलो 1997. त्या टायमार आम्ही लागीं एक समाज भवन एक निर्माण केल्लें. इथं म्हळ्यार आमगेले गांवचे परगांवचे आशिल्ल्यांक एक कसले कार्यक्रम करता जाल्यार एक स्थळ जावका त्या हाजे खातीर आमगेले गांव सांज जाल्ल्या निमती असल एक स्थळावा कशें मेळ्ळ्यार जेनाक मस्त उपकार जाता म्हणल्या खातीर 1997 इस्वेंत आमगेले सिल्वर जुबली टायमार आमी लागीं ह्या मंदिराक लागून एक समाज भवन श्री रामचंद्र कल्याण मंडप निर्माण जाल्लें. त्या श्री रामचंद्र कल्याण मंडपाचे उद्घाटने आमगेले गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीशान तांगेले दिव्य हस्तांत हांगा संपन्न जाल्लेलो आसा. तशेंच आमगेले मंडळी 1960 इस्वींत प्रारंभ जालेले. 2010 इस्वींत ताजे सुवर्ण महोत्सव आमी एक 5 दिसाचे विजृंभणेर 5 दिसाचे कार्यक्रम मुखांतर आमी करचे म्हणून तयार केले. तेचे संदर्भार आमगेले मंदिराक मुकुट आनी मुखद्वार हें पुरा निर्माण जालें. आनी आमगेले हे मंदिरांत आमगेले लालकेक आमगेले द्वाराक हाका ताका पुरा रुप्याच्या कवचाचे निर्माण त्या संदर्भार जाल्लें. तशी गांव सांज जाल्यार हांगा जनाल मन व्हड ह्या संदर्भार आमी आमगेले 2 विशेष सेवादारांक आमी स्मरण करचें आमगेलें आद्य कर्तव्य. विशेष कसं म्हळ्यार तांणी 2 जणे आमगेले गांवचे जावय मनीस. एक तुमकां सकट गोत तशे प्रकार पुलकेरी पांडुरंग एस कामत कोडुगय दानी हांगेले आमकां निरंतर मंदिर स्टार्ट देखून निरंतर तांगेले सहाय मेळटा आसा. तशेंच दिवंगत विजेंद्र शेणे उद्यमी मुंबय आसाची तांणी आमकां प्रारंभ देखूनय निरंतर आमकां सहाय करता आशिल्ल्यांची आतां तागेले पुतूय आमकां हे सहाय मुंदरसून आसा. तशेंच आमगेलो गांवचो दिवंगत IM पै आनी प्रारंभार दिलेलो आमकां सहकार आमी केन्नाय विसरूं सारना. इता म्हळ्यार आमकां प्रारंभार आमगेले जन नाशिल्लें धन नाशिल्लें खंयचे रितीर आमकां हांगा एक करचें साध्य मस्त म्हूण आशिल्लें जाल्यार त्या टायमार IM पै मामान आमकां मस्त सहाय केलें. तशेंच भजन प्रारंभ करूंक निड्डोडे विठ्ठल नायक हांगेलें आमगेलें मार्गदर्शन कितलें मेळ्ळें म्हण सांगल्यार आमकां भजन म्हूण एक शिकोवन दिलेलें निड्डोडे विठ्ठल नायक. विठ्ठल नायक म्हळ्यार सकट आमगेले सावथक्यान रावता तसो भजने माम म्हणून तांणी फेमस. तांगेले सहकारा निमती आनी तांगेले सहाया निमती आमगेले मंडळी निर्माण जाल्ली. तशेंच त्या दीस देखून आमगेले हांगा निरंतर प्रति अभिवृद्धी कार्यक्रम जाता आसा. आनी आमगेले आर्ताचे गेल्लेले आमगेले प्रतिश्ठा महोत्सव संदर्भार आमगेले कोडुगय दायन एकल्यान पाणेमंगळूर उपेंद्र पै हांणी आमगेले मुखद्वाराक स्वर्ण हित्ताळे कवच सहायधन केलेलें आसा. तशेंच मंगला टायमार आमगेले उदय नायक हांणी आमगेले गर्भगुडी द्वाराक रुप्या कवच सहाय केलेलो आसा. तशेंच आमगेले मुखारचे एक प्लॅन कसो म्हळ्यार आमगेले लागीं आशिल्लें आमगेले रामचंद्र कल्याण मंडप स्थळावाका शिवणें म्हळ्यार मस्त तांकां सवलत नासली ती एक भव्य एक कल्याण मंडप बांदूं म्हूण आमगेले सुमार 1.2 कोटी रुपये खर्चार एक कल्याण मंडप करचें आमगेले प्लॅन आसा. हे सकट आमगेले कार्यक्रमांत सकट समाज बांधवान तनुमन धन सहकार करता म्हणून हांव स्पंदन TV वाहिनी मुखांतर सगळ्यांकय हांव विनंती करून घेता. तशेंच आमगेले हे कार्यक्रमांत आमगेले मंदिरांत प्रति कार्यक्रमांत आमगेले समाज बांधवान ह्या वाटेर आयल्यार म्हळ्यार आमगेले लागींचे हांगा अन्नपूर्णेश्वर देवस्थान आसा.
त्या संदर्भारी और विंगड कसं आयल्यार आमगेले हांगा ह्या देवस्थानाक ह्या मंदिराक भेट दिवन तुम्ही कृतार्थ जावका म्हणून हांव श्रीराम भजना मंडळी जावन प्रारंभ श्रीराम मंडळ मुखांतर हांव तुमकां विनंती करून घेता. तशींच आमकां तुमगेले निरंतर सहाय्य हे सान गांवाचे आमगेले समाज बांधवांक जावका म्हणून हांव अनेक वेळ विनंती करून घेता. तशींच आमगेले स्पंदन टीव्हीचे अनेक वेळा हांव श्रीराम भजना मंडळी पर जावन हार्दिक धन्यवाद दिता. जय हिंद, जय श्रीराम. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕನು ಇತ್ಲು ವೆಳ್ತೆ ತುಮಿ ಮುಡ್ಬಿದ್ರ ಲಗ್ಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿತ್ತಬೈಲು ಗವಾಂತ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಳೈತೆ ಶಿಲಿಂತಿ मित्तबैला लगी कोडियडका थंय देवीले एक सन्निधी आसा. तुमी ते कडेन गेलेले तेन्ना हे दोन्ही देवस्थान पळोवन येताची म्हळ्यार विश्वासू आमकां आसा. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.